Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ब्रेस्तारा सांजे सरकारान सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक शॉक दिलो. अनुदानीत मुळाव्यो माध्यमीक आनी हायर सेकंडरी शिक्षणीक संस्थांनी स्टाफांक चालू म्हयन्याचो पगार स्वताच्या तिजोरींतल्यान घालचो म्हूण मॅनेजमेंटाक सर्क्युलर. रजांव दिले. शिक्षण खात्याचो सॅलरी प्रोसेस करपी GA स्टाफ खंय कोविड क्वॉरंटीन. स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाचे कपलाक आट्यो. तितल्यार दिसभर शबय सुरू. एज्युकेशन डायरेक्टर वंदना राव हिने हो सर्क्युलर इश्यू केला. ती म्हणटा ह्या म्हयन्याच्यो सॅलरी ज्यो टिचरांक पडटात त्यो सॅलरी स्कूल मॅनेजमेंटान फारीक करच्यो म्हणून. कित्याक जो तांचो क्लर्क जो सॅलरी इश्यू करपी आहा ताका कोविड जाला आनी दोन जे सेक्शन्स आहा तांचे डिपार्टमेंटाचे ते होम क्वॉरंटायनान गेल्ले आहा. अर्थात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कोविड जाला अशें म्हणून ती सांगता. आतां हे सगळें जे करतना IAS ऑफिसरांच्या हातान जे सरकार चलोवपाक जे हाणें दिलां ह्या मुख्यमंत्र्यान, ह्या IAS ऑफिसरांक आसा कितें खबर? ती पावल्या सांग्यार तिका खबर आहे कसले स्कूल मॅनेजमेंट आहे. स्कूल मॅनेजमेंटूय बी हँड टू मावथूच आहा. हे कितें मनोविकास नाल्यार शारदा मंदिर न्ही, ताजे कडेन भरमसाट पयशे आसा अशें न्ही. आनी एडवायज करपी मुख्यमंत्र्याक कोण आहा? एडवायज करपी आहा तो मनीस आपलोच हेडमास्टराच्यान प्रिन्सिपलाच्यान डेप्युटी एज्युकेशन डायरेक्टर कसो जावप आनी कितलो बेगीन जावप, तो 20 दिसान हे सगळें जाल्लो आहा. सो ताका ताजें पडला, ताका लोकांचे आनी भुरग्यांचे आनी इश्कोलांचे आनी टिचरांचे पडूंक ना. काल जे सर्क्युलर शिक्षण खात्याची डायरेक्टर वंदना राव हिणे सॅलरी संदर्भात काढला आणि जो एक्सक्युजीस दिले ते आक्षेपार्ह आसात आणि अन्यायकारकय आसा. शिक्षण खातें तिणे घेतल्यापासून ती शिक्षण खात्यान क्रांतिकारक पावलां उचलता अशें तिका दिसता आसा. पूण तिणें जें चलयलां हे शिक्षण खात्याक पूरक आसा अशें म्हाका दिसना. तिणें घेतलेले निर्णय पळयता की मुख्यमंत्र्याक फोंडान घालता अशें म्हाका दिसता, ठरोवन घालता. तो बाबडो त्या क्षेत्रांतलो न्हय. ऑफिसरांकूय ती असो इन्सल्ट करप, तेजोभंग करप, डिमोरलायज करप, ह्युमिलिएट करप. त्यामुळे सिनियर ऑफिसर जेणे ह्या क्षेत्रात 25 वर्सां 30 वर्सां काम केलां ते तिचे कडेन वचून आणि विशय मांडपाक भियेतात. CMान अंडर दीस सेक्शन 62 तांणी हे मॅनेजमेंटाचेर ऑर्डर काडल्या जी मॅनेजमेंट आसून तातूंत 100 आसतले, 100, 200, 300 मॅनेजमेंट आसत गोंयांत. म्हणून ते तांकां लाखांनी रुपयाचो प्रॉब्लम येता सेटल करपाक. ताजे परस जर गव्हर्मेंटान जर तें स्टाफ मेंबराचेर काडिल्लें, स्टाफ मेंबर म्हणजे टिचरी आसा, टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ, ते लाखांनी आसा. म्हणजे एक एकट्याचो प्रॉब्लम हजारांनी आसतलो आशिल्लो. आज सॅलरी तुगेली 20,000 ते 1 लाख रुपया पर्यंत आसता. सो इट वूड हॅव बीन सेटल्ड इजिली. कारण इतली वर्सां जेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां सॅलरी दिल्या तेन्ना तांकां 1 म्हयनो अशें रावपाक म्हाका दिसना तांकां कसलोच प्रॉब्लम येतलो आशिल्लो असो. पूण आतां जे तांणी गव्हर्मेंटान जे मॅनेजमेंटाचेर काडलां ताजेर म्हाका दिसता की मॅनेजमेंटाक फारीक करपाक खूब त्रास जातलो. तेन्ना परत एकदां मागणी करता आमच्या CMा कडेन की ताणें हाजेर परत विचार करचो आनी ही सर्क्युलर फाटल्यान घेवन ते तांणी स्टाफ मेंबराचेर वांटून घेतले समज जाल्यार आमचे सगळे जाग्यार पडटा. म्हाका हाजेर सांगपाचें आहा की अशें केन्ना प्रेसिडेंट जालें, जरी कायदो तसो आसलो तरी प्रेसिडेंट केन्ना जालें ना. तडकाफडकी सडनली ही सर्क्युलर येयल्लो आसा, सडनली ही ऑर्डर अशी काडलेली आसा. आनी जुलय म्हयन्याक जी ऑगस्ट म्हयन्याची सॅलरी जेम तेम 10 दीस आसात. बरीचशी मॅनेजमेंट जी आसात स्कुलांची तांचे कडेन स्वताचो फंड्स ना. दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन दी ग्रांट्स कमिंग फ्रॉम द गव्हर्मेंट, जे मागीर सॅलरी ग्रांट्स आसूं किंवा मेंटेनन्स ग्रांट्स आसूं. शिक्षकांक पगार जो आसा तो पगार दिवपा सारको फंड शाळे कडेन आसा काय ना तें पळोवचें पडटलें एक गोश्ट. दुसरी म्हणल्यार ह्या वर्साची एकच टर्माची ग्रँट आयिल्ली आसा, दुसरी टर्माची ग्रँट आजून आयिल्ली ना. आनी त्या मुळे हो पगार फुल पगार दिवप शक्य जातलो ना कितें हाजे बद्दल प्रस्न आसा. पूण हें परिपत्रक काडचे पयलीं म्हाका दिसतालें की शिक्षण खात्यान शिक्षण संस्था चालक जे आसात सगळ्यां कडेन न्ही पूण काही ज्यो प्रमुख शिक्षण संस्था आसात प्रत्येक तालुक्यांनी त्या शिक्षण संस्थां कडेन चालकां कडेन जर विचारपूस करताली बाबा हें शक्य आसा काय ना
तर ते बऱ्या पडटातलें. सरकारा कडेन जर समज एज्युकेशन डिपार्टमेंटा भितर एक मनशा जर कोवीड जाला आनी डिपार्टमेंट जर अशें कोसळटा जर जायत जाल्यार हें डिपार्टमेंट कसलें? इफ देर कॅनॉट बी एनी रिप्लेसमेंट फॉर पर्टिक्युलर थिंग देन वी हॅव नॉट फंक्शन्ड प्रॉपरली टील डेट. इवन सेईंग दॅट की एडमिटींग दॅट की डिपार्टमेंटाचें पर्टिक्युलर सेक्शन आहा तें बिकॉज ऑफ कोरोना व्हायरस कोणा तरी जावन तें बंद पडलां. सो दे कूड व्हेरी वेल टेल अस दॅट की सगळे प्रायवेट मॅनेजमेंट्स this month's payment will be deferred. You kindly communicate with your teachers and non-teaching staff. We could have done that. But telling us to pay the salary is, I am telling you, गोंयचे खंयचेय वेवस्थापन it is not possible. खंयच्याच. सांजे मेरेन सरकारान काडिल्ली ऑर्डर फाटी घेतली. आता खंय स्कुलांक पगार खातेच घालतले, मात स्टाफ क्वॉरंटीन आशिल्ल्यान कळाव जातलो.